कंप्लेंट आयल्या आमकां की ते उदक खंयचें वापरता ते तुमी मातशें चेक करा म्हणून. Inherent in the fish there is formalin. You go through Google and check. Facility जाय तितली ना न्हय. Let FDA set up proper facilities. पेपराचेर आयले म्हणून रेड कितें मारता ओगी चेक करा मरे सारके. मुख्यमंत्रीच नुस्त्या शिवाय जायना तेजे. तो दिल्लीच्यान गोंया आयला नुस्तें खावपाक. विधानसभेच्या पयल्या 2 दिसांचे कामकाज काँग्रेसीन फॉर्मेलिना वेल्यान बुडयले. मात सोमारा ह्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर स्वता मुख्यमंत्री पर्रीकार जाप दिवंक उबो रावतलो. मात सरकारान भायल्या नुस्त्याचेर बंदी घाली म्हूण सांगून भागचे ना. सरकारा मुखार प्रस्न आसात ते हे. नुस्त्यातल्या पेस्टिसायडाचेर फाटल्या सप्टेंबरात स्वता नुस्तेमारी मंत्री ही गजाल उलयल्लो. FDA आनी नुस्तेमारी खात्यान वर्सभर केलें कितें? लोकांक हायजिनीक नुस्तें दिवपाची गरज आसा आनी हें पळोवपाक आमी FDA च्या अधिकाऱ्यांक आनी म्हज्या फिशरीजच्या अधिकाऱ्यांक दोगांनी मेळून तुमी इन्स्पेक्शन करा अशे आदेश दिल्ले आसा. आनी कंप्लेंट आयल्या आमकां की ते उदक खंयचें वापरता ते तुमी मातशें चेक करा म्हणून. भायल्यान येता त्या नुस्त्याक चड करून वापरता कित्याक स्थानीक जें नुस्तें आसता तें ताजें आसता चड करून. पूण जें भायलें येता नुस्तें तातूंत भितर हे पेस्टिसायड आसतात अशें आमकां कंप्लेंट आयिल्ले आसा. म्हणून आतां हांव फिशरीज मिनिस्टर ह्या नात्यान म्हजें कर्तव्य ठरता की जर आमी लोकांक बरें दितले कित्याक गोंयकाराचें मुख्य अन्न म्हणटा तें फीश करी रायस हें आसा. नुस्त्या शिवाय गोंयकारांक उणी वचना. ते शिवाय गोंय ट्युरिस्ट स्टेट. गोंयांत नुस्त्याची मोठ्या प्रमाणात आयात. इतले आसूनय FDA कडेन अजून नुस्त्यातली केमिकल्स आनी पेस्टिसायड तपासपाची यंत्रणाच ना. So let FDA set up proper facilities in the meantime to ensure that testing is done regularly and frequently. अरे पयली फॅसिलिटी जाय तितली ना न्हय. भरपूर हेवटेनच्यान येता तेवटेनच्यान येता. यू रिक्वायर टीम्स न्हय and that too early morning when so let controversy die down. Let FDA set up proper facilities and they will check after that. नुस्त्यात फॉर्मेलिन मुळातूच आसता. परमिसिबल लिमिट 20 हो सोद FDA आनी आरोग्य मंत्रालयान खंयच्यान लायलो. Inherent in the fish there is formalin. You go through Google and check whether inherent in fish there is formalin or no. Particular amke fish का सगळे fishan in general. पण कितें आसता काही कडेन काही राज्यांक बॅन केला. इतल्याच खातीर की परमिसिबल लेवलचे अभाव हे लोक फॉर्मेलिन वापरता प्रिझर्व करपाक. म्हणूनच ती पॅनीक जाली. ह्यान फुडें आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान पॅनीक काय ह्या तरेचे डिसिजन ऑन द स्पॉट सेल बंद करपाचे बी येवचे ना. FDA कडेन सारकी यंत्रणाच ना जाल्यार सकाळी फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह आशिल्ली सॅम्पल सांजे नेगेटिव्ह कशी जाली? कोणे राजकीय दबाव हाडलो? FDAचे दुसरे टेस्टीचो निष्कर्श मंत्र्यान कसो कितें जाहीर केलो? केंद्रीय फिशरीज टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट आनी FFSI म्हळ्यार फूड सेफ्टी स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ह्यो राष्ट्रीय संस्था सांगतात ते प्रमाण नुस्त्याक फॉर्मल्डिहायड मारूंक मेळना. ते प्रिझर्वेटिव्ह वा एडिक्टिव्ह न्ही. ताका लागून परमिसिबल लिमिटाचो प्रस्नूच येना. तशें जाल्यार परमिसिबल लिमिट आयलें खंयच्यान? As per the FSSAI Act, no other chemical except ice is permitted for use in the fish, fresh fish. No chemical has to be added. It has to be preserved only by means of fish, ice. Natural fish, nothing should be added. No preservative should be added. Only ice is permitted. नुस्त्याच्या इंटरस्टेट माफियाक सरकार साल्वार करूंक सोदता म्हूण आरोप. आतां नुस्तेंच न्ही, फळां भाज्यांतूय प्रिझर्वेटिव्ह केमिकल्सांचो इश्यू जाला. सरकारी यंत्रणेचेर लोकांचो विस्वास ना. असली पेस्टिसायड आनी केमिकलां तपासपाची यंत्रणाय FDA कडेन ना. भायलें नुस्तें गोंयांत कायम बंद करचें म्हूण लोक आनी थळाव्या नुस्तेमारांचोय सूर. विधानसभेत सोमारा किल्लो लडोवपाचें आव्हान मुख्यमंत्र्याचेर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.